छठ पूजा आसा आनी आयज CM सर हांगा आयिल्ले आसा, कितें सांगूंक सोदतात? मी लास्ट वर्सापासून CM आयिल्लो हांगा आनी आमी पळयतात की छठ पूजा ही आमची सूर्यदेवाची पूजा, म्हणजे सूर्यदेवाक अस्त जाता तेन्ना अर्घ दिवप आनी सकाळी जेन्ना उजवाडटा तेन्ना अर्घ दिवप ही आमची सूर्यदेवाची पूजा. आनी सूर्यदेवाक आमच्या हिंदू शास्त्रांत आनी आमच्या धर्मान खूब म्हत्व आसा आनी त्या खातीर येद्या मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक येतात आनी तांची सेवा करतात. हांगा वास्को जावं आमचो मुरगांव तालुकान UP नाल्यार बिहार नाल्यार इवन गोंयकार खुबशे लोक हे व्रत दवरतात आनी सूर्यदेवाची पूजा करता. हांव खूब उमेदी की आज CM सर हांगा आयला. इनफॅक्ट जेन्ना आमी CM सराक इनवायट करपाक गेल्ले तांची कम्युनिटी आनी आमी, तेन्ना CM सरान आमकां हांगा एक व्हडलो म्हणजे नॅशनल फोक फायरवर्क्स कसो आसता तशें फायरवर्क्स तांकां आमकां हांगा हें केलें, स्पॉन्सर केलें की ह्या पुजे खातीर खूब म्हत्व आसा. ताज्या खातीर तांकांय बरें दिसलें म्हणून एक बरें आमी फायरवर्क्स सातांक दवरला, तशेंच लायव्ह स्क्रिनींगूय दवरला. हांव CM सराक खूब आभारी आसा. खूब व्यस्त शेड्यूल आसून पसून मुद्दम आज थोडे टायमा खातीर हांगा आयले, त्या खातीर तांचे धन्यवाद. पूजा हो उत्सव असो पळोवंक वचत जाल्यार UP बिहार नॉर्थ इंडियेक खूब मोठ्या प्रमाणात मनयलो वयता. हालींच्या दिसांनी पुराय देशभर छठपुजेचो उत्सव मनयता, कारण सगळे नॉर्थांतले लोक हे वेगवेगळे कडेन रावता, ज्या जाग्यार ते रावता थंयसर छठपुजा मनयली वयता. बाबदाजी हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे सुर्याची पूजा करप, सुर्यास्ताक वयता आसतना आनी उगवत्या सुर्याची दोनूय टायम पूजा करप आनी ताच्या खातीर 48 वरां व्रत दवरप. विशेष करून आमच्यो महिला भगिनी हे व्रत दवरता आनी सूर्यदेवाची पूजा करता. हांवें पळयलें की कितल्योश्योच आमच्यो महिला भगिनी हे मग्न जावन एक दृश्टी सुर्या कडेन पळयता आनी हे व्रत मागता. हांव आज जितके सगळ्यांनी व्रत धरला त्या सगळ्यांक शुभकामनाय दिता आनी तेचे निश्चित रित्या तुमचें व्रत सफल जावं हें देवा लागीं मागता. वास्कोंतल्या आमचो बायणा असो प्रसिद्ध बीच, ह्या बिचाचेर ही छठपुजा जाता हें पळोवन एज अ मुख्यमंत्री म्हाका खूब बरें दिसता. निश्चित रित्या ह्या बिचाचेर हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचें आमी वेगवेगळे कडेन पळयता की वेगवेगळ्यो आरती जाता आसतना हेजेर पळयता जाल्यार हांगासर छठपुजा हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव गोंयांतलो आमच्या ह्या बिचाचेर जाता. आमचे हांगासले बाबदाजी साळकर आनी पुराय सगळे कार्यकर्ते हे इनिशिएटीव घेता आनी तांची सगळी वेवस्थीत तांकां ज्यो सोयी जाय त्यो सोयी दिवपाचो प्रयत्न करता. लोक स्वताहून ती हांगासर पुजा करता. त्या खातीर ह्या छठपुजा करपी भितर सगळ्या समाजांतल्या समेस्त सगळ्या कार्यकर्त्यांक तांच्या लोकांक छठपुजाची खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी हो उत्सव दर दिसा हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटा हें पळोवन बरें दिसता. आमी सदांच म्हणटा की भारत देश हो एक आसा. विविध भाशा, विविध संस्कृती, विविध धर्म, विविध जाती हे जरी सगळे असले जाल्यार आमी हिंदुस्तानी आसा आनी हे हिंदुस्तानाचें प्रतीक जें आसा अशे वेगवेगळे उत्सव आमी एके कडेन मनयता. ज्या उत्सवांनी आमी सहभागी जाता हेंच खरें तेजेर उल्लेख आसा. आनी म्हणून तर आयच्या ह्या छठपुजेच्या उत्सवात समेस्त वास्कोवासीय बी तेच्या हांगासर सामील जाल्ले आसा. आनी आमच्या पद्दतीन दाजीन म्हटला त्या प्रमाणे फायरवर्क्स सांजचे हांगासर दवरलेले आसा. तेजो वेगवेगळ्यांचे सत्कार फेलिसिटेशन त्या निमित्तान हांगासर जाता. हे सगळें पळोवन बरें दिसता. आनी निश्चित रित्या सबका साथ सबका विकास ह्याच धर्तीचेर आमी म्हणटा की सरसकट सगळ्यांचो विकास जावपा खातीर तेंच्यांनी दवरलेले व्रत हे सफल जावचें आनी तांकां छठपुजेच्यो खूब खूब शुभेच्छा. आनी आमी म्हणटा की समुद्राच्या कांठार बसून सूर्यपुजा जी करता ती निश्चित रित्या सफल जाता. ह्या पद्दतीन ह्या बिचाची पॉझिटिव्हिटी, पॉझिटिव्ह वायब्स आनीक वाडत आसा. आनी हांच्यांनी केल्ली इतली पुजा हें पळोवन म्हाका खरोखरूच मन भरून आयलें, मन प्रसन्न जालें. हांव सगळ्या आमच्या हांगासले सरपंच, पंच, कावन्सिलर्स ह्या सगळ्यांचे विशेष अभिनंदन करता की त्याच्या आयोजनाक खूब मोठ्या प्रमाणात तांकां मदत करता. आनी परत एकदा हांव सगळ्यांक छठपुजा करता तांकां सगळ्यांक नमन करता आनी म्हाजी दोन उतरां सर, उत्तर भारतांतलो सगळ्यात व्हडलो सण आसा आनी थंयले लोक जे आसात ते सगळे मनयतात. आनी त्या निमतान हांगासर आमचो वास्कोचो आमदार जो आसा दाजी साळकर हांगासर रावतात. त्यांच्या ह्या उत्सवान तोय मोठ्या प्रमाणाचेर सहभागी जाता आसतना आमी पळयतात. म्हाका सगळे एका अर्थान आमी जेन्ना म्हणटा की सगळो देश एक आसा, सो आमी एकामेकाच्या स्टेटींतले जे उत्सव आसा ते मनयतात. तातूंतल्यान एक सगळे जाण एक कम्युनिटी एकठांय जाता. म्हणजे आमी पळयलें की छठ पूजा फक्त नॉर्थाचें फेस्टिवल आशिल्लें, पण हांगा बायणा बिचार पळोवन अशें दिसना. अशें पळोवपाक गेले न्हू आमी खंय तरी नॉर्थ इंडियानूच आहा अशें दिसता बायणा बीच. हे फूल क्रेडीट वयता दाजी साळकराक, फ्रेंड आनी MLA, बिकॉज लास्ट 6-7 वर्सां जालीं अलॉंग विथ एक्स सर्विसमॅन हांगा ते सेलिब्रेट करता आनी इतले व्हडले प्रमाणान सेलिब्रेट करता की आज तुमी पळयलें आज CM येवन गेले आनी
CM सुद्दां हे जालें की इतले क्रावड आनी इतले लोक आहा पळय नॉर्थ इंडियनचे, सो देव तांकां बरें करूं. एक नॉर्थ इंडिया लागून त्यांनी एक बरें कार्य केल्लें आहा. आमी बायणां भितरचेर आसा आनी आमी जाणा आयज छठ पुजा आनी हांगा लागून 7 वर्सां जालीं हांगा सेलेब्रेशन चलता. जायते लोक नॉर्थ इंडियाचे आनी वेगळे वेगळे भागाचे. पयलीं हो फेस्टिवल फक्त नॉर्थ इंडियेचो आसलो, पूण आतां जायते लोक हातूंत भाग पडटा. आनी गेल्या वर्साकूय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आयिल्ले हांगा, आनी ह्या वर्साकूय आयज एक स्पेशल गेस्ट कशे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आयिल्ले. वास्कोचे आमदार ताचे सरकार आशिल्ले मंत्री मोविन गुदिनो आनी आदले MP नरेंद्र सावयकर हांगा आयिल्ले. खंय तरी आयज CMन सांगलें आहा की आयज जो बायणां दीस आसा ताका कितलींशीं वर्सां आनी छठ पुजा करून थंय भितरची पॉझिटिविटी वाडिल्ली आसा. आनी हाका लागून खंय हो जो बीच आसा एखादी थोड्या दिसांनी कालांगूट आनी बागाच्या लेवलाचेर एक वर्ल्ड क्लास बीच जातलो. तरी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा, तांच्यांनी सांगलें आसा की छठ पुजा इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन आनी नॉर्थ इंडिया खातीर जे आतां रिस्ट्रिक्टेड ना आनी इट फॉलोड ऑल ओवर इंडिया. आनी हाका लागून तांच्यांनी सांगलां की वास्को जें आसा शहर हें खंय तरी एक मिनी इंडिया भशेन आनी वेगळे वेगळे प्रांताचे लोक हांगा कॉम्युनल हार्मोनीन रावता. वास्कोचे आमदार राजी सारकर सांगता की ही छठ पुजा जी आसा इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फेस्टिवल आनी सूर्य देवाची हांगा पुजा जाता. वास्कोच्या प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.